कोंकणीतलो कवी निलबा खांडेकराक राष्ट्रीय पावण्यावेलो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला। द वर्ड्स ह्या कविता संग्रहा खातीर ताका पुरस्कार जाहीर केला। निलबा खांडेकराक कोंकणी भाशा मंडळाचो 2000 वर्सा सूर्यवंशी, जाल्यार 2003 वर्सा अग्नी पुस्तका खातीर पुरस्कार, 2009त गोवा कोंकणी अकादमीचो साहित्य आनी भाषा सेवा पुरस्कार, जाल्यार 2013 वर्सा दंडकारण्या खातीर कला अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो। गोवा 365 कडेन आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना निलबान सांगलें, लेखकान वास्तवतायेचेर बरोवप गरजेचें। खोपीत रावतल्याची व्यथा बंगल्यांत रावन मांडप शक्य जायना, ते खातीर खोपीतले वस्तुस्थितीचो अणभव घेवचो पडटा। पळयात ताची उतरां। पुस्तकाक एवॉर्ड मेळ्ळो न्ही, पुस्तकाक एवॉर्ड मेळ्ळो, पुरस्कार मेळ्ळो म्हणजे खुशी जाता, सगळ्यांक जाता तशी म्हाकाय जालें। 7 बुकांचें प्रकाशन जालां, पयलो वेद, अग्नी, सूर्यवंशी, मागीर ब्लॅक, दंडकारण्य, वादळा पयलीं शांतताय आनी द वर्ड्स। जी वास्तवता आहा ती लोकां मुखार हाडूंकूच जाय, तीच हाडा तुमी लोकां मुखार। बंगल्यांत रावन खोपटेची कोण ही पळय दशे पळय आसता न्ही, ती कोण मांडूंक शकना। ती खोपटेक रावनूच खोपटेची जी परिस्थिती आहा, जी गरिबी आहा, ती खोपटेंतलो मनीसूच चड बरे भशेन लोकां मुखार मांडूंक शकतलो। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार।